पेडणे म्हालान चालू आशिल्ल्या मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वचपा खातीर नवीन मार्ग तयार करपा संदर्भात सरकारी पातळेचेर नेटान काम चालू आसा। थंयसरले लोक ह्या सुवातीत शेत करतात, देखून लोकांचो जमीन संपादनाक विरोध आसा। लोकांचो विरोध आशिल्ल्यान तांचें म्हणणें आयकुपाक मंगळारा दीस सुनावणी दवरिल्ली। ताचोच कोणेन तरी फायदो घेवन तशेंच आमचो विरोध आशिल्ल्यान रस्तो वचपी सुवातींत आशिल्ल्या शेताक मुद्दाम उजो लायला, अशें शेतकार म्हणटात। उजो लायिल्लो आसा आनी सांगपाचें म्हळ्यार आतां आमकां पणजे आल्तिनो हियरींग आसली सगळ्या शेतकऱ्यांक कित्याक एअरपोर्टाच्या रोडाची, आनी ती संदी साधून म्हाका दिसता खरोच उजो लायला असो, कित्याक आयज आमकां पणजे वचपाकच जाय आसलें आनी त्या टायमार अशें घडलें म्हणटकनी आमकां खरेंच वायट दिसता। आनी हेतून आमचो स्थानीक आमदार बाबू आजगांवकार एका इतलें सांगता हांव की हें जें केलां शेतकऱ्याचेर अन्याय केला तो योग्य न्हू, कित्याक हांगा दैवी शक्ती आसा की आमी जरी सामान्य माणूस असले तरी दैवी शक्ती तुमकां धडो शिकयतली आनी तुमकां शिक्षा मेळटली, हातून दुबाव ना। तर आयज म्हाका दिसता की कितलोसो ऊस आतां तुमी पत्रकार फुड्यान आसात आनी कितलोसो ऊस हांगा उजो लागलेलो आसा आनी आमकां दिसता की आतां आमी जगचे काय मरचे। कितलो अन्याय ह्यो करतात सरकार आनी आमदार, हे म्हाका जाल्यार सामान्य माणसाक योग्य दिसना। हेंच्यांनी विचार करचो शेतकऱ्याचेर। अशें जर शेतकऱ्यांची हानी जाली, हानी केली जाल्यार म्हाका बरोबर दिसना हेंचें हें कृत्य योग्य न्हू। सरकारान सुद्दां जावं आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी हेचेर लक्ष घालचें आनी आमकां न्याय दिवचो। जो आज जो उजो घातला आमच्या उसाक तो तांकां हो रस्तो एअरपोर्टाचो रस्तो व्हरपाक लागून तांकां क्लीन दिसपाक जाय आसलें, म्हणून तेंच्यांनी तो मुद्दम आयज आमकां हेरींग पणजे आसले ते हेरिंगाक लागून तेंच्यांनी आमी थंय आसतले आनी हांगासर चान्स पडटलो तो तेंच्यांनी आपलो स्वार्थ साधून हे खरेंच चान्स तेंच्यांनी आपलो घेतलेलो आहा। त्या वक्तार हेचेर बाबू आजगांवकारान सुद्दां तेचेर विचार करचो। जर हे फटयता अशें जाता जाल्यार बाबू आजगांवकारान येवन आमच्या हांगा पोवचें आनी तेचो पयलो मेन म्हटल्यार पयलो मोबदलो दिवचो आमचो। उसाचो रस्तो हो दिवचेच ना आमी, पण हो ह्या पयले उसाचो जो मोबदलो आहा तो आमकां पयलो मेळकच जावो। टोटल जमीन कितली आसली आमची जवळ 35-40 हजार आहा टोटल। त्याच्या पयली पोर्ट सिटीक जागा बाबू आसतनाच कवर केल्ली जागा, तशीच तो समजालो कितें 144 कलम लायतले हांकां भितर उडयतले आमी रस्तो करतले, तेन्ना सुद्दां अशेंच आमकां 144 कलम लायिल्ले तेणी आनी जे खंय आसा थंयच्यान धरून हाडपाचे। पण आमी तांकां तेन्ना काय मेळोंक ना, पण तेंच्यांनी आपलें काम केलें। पण आमी तितले पोर्ट सिटी वाठार आमी तितले हें घेवंक ना की आमच्या गांवांत जाता एक जागा गावनी, पण आमचे सगळेच जर रस्ते जर हो सगळे कवर करूंक सोदता जाल्यार ह्या शेतकऱ्यांनी वचपाचें खंय? आता तुमचे कितले नुकसाण जाला? जवळ म्हाका एकट्याकच जवळ 40,000 रुपया नुकसाण। असे कितले जण शेतकरी आमचे हा 11-12 जण शेतकरी आहा